आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार, कारवार न्यूजाच्या आजा संडे कार्यक्रमात हांव सुनील नायक तुमचं सगळ्यांक स्वागत करता। आजो तुमगेले प्रश्नाचे उत्तर घेवन येतलो। जो प्रोग्रामात नाव आसा प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले गम्मतशीर प्रश्नाक गम्मतशीर आजो उत्तर दितलो। आज थोड्या वेळात तुमच्या मुखार येते आसा आजो। नमस्कार 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 आराम आसा न्ही सगळे जाण? हय, आज कोणूच ना म्हाजे बरोबर बसूंक। हय, आजा संडे म्हणून म्हाका आपयतात हाणे घेवन एकल्या बसोवन दवरलात। काय ना घोटभर च्या ना काय ना सकाळच्यान कितेंच ना अजुनी म्हणल्यार। हय हो सुनील ना दर्शन ना कोण ना आज। खंय गेला म्हण जालें? प्रश्नाचे आजा येयलो तो सुनीलान दर्शन गडबड घायले। हे बा आजा तुगे ही प्रश्न येयलात म्हणून बरोवन हाडून दिला म्हाका। आतां वाचतलो कोण आनी प्रश्नाक उत्तर दितलो कोण? मातर तरी आज येयला तुमी आज हें जायन जालें मनीस येता आनी तरी की तुमी तशें हें करता म्हणल्यार आजाक तुमी सांबाळ घेनात आनी तुमी सांबाळूं येना म्हणल्यार हांव आनी कितें करचो सांग? तुमीच सांगा पळया। कितें उरो काय उरो हांव येयल आसा म्हणून प्रश्नाक उत्तर दिवचें वतना आनी तुमगे प्रश्नाक उत्तर दित अरे बाबा सादारण ना खूब आसा त्या पटी 1 2 3 4 5 6 7 8 15 आसात। 15 प्रश्नाक उत्तर दिता हांव आतां। उत्तर दिवचे पयलीं तेगे नांव सांगता। हो कोण? काशीनाथ तोडकर कुमटा। हय, कुमटाच्यान विचारला। कितें विचारतो? आजा हांव केन्ना केन्ना सोरो पितालो तेन्ना म्हाका स्वप्नांत देव येतालो। तशें पूण देवा पळयचे खातीर आपूण सद्दींच सोरो पिवूं लागलो। पण आजा म्हाका एक सांग, जर तर देव म्हाका खरोच जर तर देव म्हाज्या दोळ्या मुखार येयल्यार हांव कितें करूं? काशीनाथ तोडकर, तूं केन्ना केन्ना सोरो पितालो, तुगेल्या स्वप्नांत देव येतालो, देवा पळयचे खातीर खायम पिवूं सुरू केलो। आतां खरोच देव तुज्या मुखार येयल्यार कितें करूं काय म्हणटा तूं? पयर खात्री करून घे, तुज्या मुखार देव येयला काय तूं देवा मुखार पावलो म्हणून घेवन सांग। अशें करून खायम पिल्यार तूं देवा कडेन वयत जातलो जावं कोण देव तुजे कडेन येयना। कित्याक बाप्यान तूं देवा वगीत खोटें उलोवन घेवन देवान नांव घेवन वगीत सोरो पिनाकात। कळ्ळें मरे बाबा? काशीनाथ कोण तोडकर बाबा, तूं पळय सोरो पिवचें बंद कर। सोरो पिवचें बंद कर आनी सद्दी देवळा वच। देव केन्ना जाल्यार केन्ना तुजे कडेन येतलो आनी तूं खायम सोरो पिते उरलो तूं देवा कडेन वयतलो। इतलेंच आनी कांय ना। दुसरे प्रश्ना वयता गडबड घालून घेवन। कित्याक काय म्हणल्यार म्हाका बी टायम ना। दिपेश शेडगुळकर गोवा रावता, मूळ कारवार खंय? तुरी गोंयांत म्हण जाली। मूळ कारवार म्हणल्यार तुरी गोंयांत जालें ना। सद्याक म्हागेली परिक्षा जाली, हांव शिकूंक हुशार ना जाल्यार बी म्हाजे फाटल्यान बशिल्ल्याक हांवें बरयले पुराय ताका दाखयलो। ते तो पळोवन बरयत आसतना टिचरीन म्हाका मारलें पेपर कित्याक दाखयत काय म्हूण। म्हाका हें सांग आजा, हांवें ताका पेपर दाखोवन मदत केल्ली, चूक आसा का सारकें? हांवें ताका मदत केल्ली, चूक आसा का सारकें विचारता तो। सारकें आसा। तूं दाखयचेंच ताका। तूं शिकूंक हुशार ना म्हणटा आनी तूं ताका पेपर दाखयत म्हणल्यार तूं दाखयचेंच म्हण जालें ना? कित्याक सांग? तूं एकलोच कितें फेल जातलो ना पास जातलो? ताका बी जावं म्हणून तुवें दाखयल उरतलो। म्हाजे बरोबर तो बी जावं। हांव बी तसोच करता। रात्रीन खंय वयतलो जाल्यार एकलोच नाने कोणाक घेवन वयता। भंय दिसता जिवाक न्ही, पांया पंदा कितें। ही गंमत सांग तुमकां। पयर वैकुंठ आमगेलो वैकुंठ, हय, झज झरी रागान चमकूं लागला रात्रीन। हांवें म्हणलो खंय वयत रे वैकुंठा म्हाका मेळटा रे, खंय वयता? आपूण जीव दिव वयता घरांत वयताक लावन जीव दिव वयता म्हणून लागलो म्हाका। हांवें म्हणलो जीव दिव वयता बरोबर रे, पूण आतां बॅटरी कित्याक घेवन वयता? ना वयता आसतना पांया पंदा कितें पण घेवन चाबल्या बेजार न्ही म्हणल्यार तुका जीव दिव वयतलो मनशाक कितें चाबून मेल्यार कितें जाता तर? ते वरू आतां तिसरे प्रश्न वयता। नितेश गोसावी सिद्धर आचारी वाडा। आजा तुका सगळे लोक आजा म्हणटात, पण आजा तुगेलें खरें नांव कितें? हो कोण विचारता? नितेश गोसावी सिद्धर आचारी वाडा खंय? आजा तुका सगळे जाण आजा म्हणटात, म्हण तुगेलें खरें नांव कितें काय म्हूण विचारता तो। हांव कित्याक तुका सांगू? म्हाका तूं नांवां नापोवंक? म्हागेलें नांव सांगलें तूं म्हाका मागीर नांवां नापयना आजा म्हणटलो तूं। तशें म्हण हांव तुका हें म्हागेलें नांव सांगना, म्हाका आजोच म्हणूं हरकत ना। हो कोण? विनय, हैदराबाद। अरे बाबा खूब पयसल्ल्यान। आजा तुका खूब दिसान पळयलो। हांवें बी खूब दिसान तुगेलो बरयलो वाचलो, देव बरो कर तुका। समजल्लो तूं आनी खूब जाणटो जाल्लो उरतलो, पण तूं नेण्टोच आसा। तूं नेण्ट इतलो नेण्ट रूख तुगेले खूबसुरते का राज क्या है खंय?
कोण विनय हैदराबाद विचारता आजा तू खूब दिसान पळयलो तू अजूनही पळयला नेणटोच आसा समजलो तू जाणटो जाल्लो उरतलो आजा तुगेलो खूबसुरी का राज के हांवें म्हणून तो हिंदीन म्हाका विचारता संतूर शाबण हय तेंच लावन न्हांवता हांव तेजेन हांव नेणटोच उरतलो जाणटो जायना कितें विचारता बापा जाणटो जालें ना मागीर म्हाका खबर आसा हांव तुमच्या मुखार येवन बसता म्हणून नेणटो दिसता तुमकां जाणटो जाला संतूर साबण कितें म्हूण सांगू ते एडवर्टायज येता पळय टीव्हीचेर ते एडवर्टायजाक दाखयना खंयचोय कॉलेज मी हो तो म्हळ्यार मम्मी कनेक चेडूं येता धांवन तशें हांव नेणटोच तो संतूर साबण लायल्यार नेणटो उरतात तूं बी लाय 5वे प्रश्न कोण हो गौरीश नायक नंदन गद्दा आमगेल गांवांत लोकांक जाप दिल्यार तो मनीस बरो म्हणटात आनी तो जाप दिन जाल्लो मनीस तो वायट म्हाका सांग जाप दिवन ह्यो लोकांक मदतीक पावून जाल्लो मनीस बरो का मदत कर जाप दिनासतना मदत केल्लो मनीस बरो गौरीश नायक नंदन गद्दा म्हणटा लोकांक मदतीक पावन घेवन जाप दितलो बरो काय जाप दिन जाल्लो बरो हांव एक सांगू तुमकां जाप दिवचे जाप दिन जावचे हे कितें खबर आसा तुका मनांतल्यान येवं जाय मनांतल्यान येवं जाय हा बाबा आराम न्ही हय म्हाका खूब लोक जाप दितात आजा करप आराम रे करप हे कित्याक सांग जाप दिवं जाय म्हण न्ही हे कित्याक दितात सांग तेमी जाप म्हाका टिंगल मारूंक म्हणल्यार हांव म्हाजे खंयच्यान कितें उत्तर येता पळया म्हणून तशें म्हणून ते म्हाका आजा बरें मरे म्हण मनांतल्यान बाबा आराम न्ही आजा आराम मरे खंय गेल्लो हे सवकात मनांतल्यान भितरल्यान येता पळय तें खरें म्हण कितें खाली जाप दिन म्हण बी जायना मदतीक बी पावूं जाय आनी तो कोण कोण गौरीशा तूं विचार न्ही जाप दिनासतना मदत करतलो तो मनीस बी बरो आनी जाप दितलो मनीस बी बरो दोगी लोक बरे येता हां हो 6वे प्रश्नाक श्याम पागी कुन्नीपेट खूब लोक श्रावण म्हयनो पाळतात कित्याक खूब लोक श्रावण म्हयनो पाळटात कित्याक म्हण सांगू तुका अशें धर्मान सांगू गेल्यार मरे श्रावण म्हयन्यांत मरे देव धर्मच्या काम मरे परत श्रावण म्हयन्यांत जातात कळ्ळें तुका तेजेर मनीस कितें आनी अशें बी ताका वैज्ञानीक कारण कितें सांगता तुमकां आमी वर्सभर आमी खावन मटन चिकन हे नुस्तें हे सगळें खावन मरे आंगात आमगेले ते भितर मशीन उरता पळय तें मशीन जाम जाल्लें उरता एक म्हयनो ताका कामां सोडप त्या मशिनाक खाली शिवराकीत जेवप शिवराकीत खावप आनी तुमी पिवची कोण सोडता पळय तेमी पिवची सोडूं जाय कित्याक म्हळ्यार इंजिनाक परत रिकवर जावूंक म्हळ्यार परत तयार जावूंक ताका ते एक म्हयनो सोडतात तशें म्हण तें वैज्ञानीक कारण ताका श्याम पागी जालो रवी फोटो स्टुडिओ सदाशिवगड कितें विचारतो रवी फोटो स्टुडिओ सदाशिवगड आं हो कळ्ळें आमगेले फोटोग्राफर कारवारचे फस्ट कोंकणी नाटक खंयचें कारवारचे फस्ट कोंकणी नाटक खंयचें काय म्हणून सांगता तुमकां कारवारचे फस्ट कोंकणी नाटक ल्हान नाटक खंयचें काय म्हळ्यार बाप्पाल चप्पल हे नाटक बाड कॉलेजांत केल्ले तेमी केल्ले लोक अजून म्हाज्या वया व्हड जाल्ले उरतले बाप्पाल चप्पल म्हण मागीर कोंकणी नाटकाचो व्हड नाटकाचो कोंकणी नाटकाचो ब्रह्मा म्हण आपयतात आमी कोणाक काशीनाथ मळेवाडकर काशीनाथ मळेवाडकरान ही 3 तासांत नाटक फस्ट बरयलो फस्ट मर्च काळाक व्हरचे बुद्धी आनी कितें तरी मर्च काळाक व्हरचे बुद्धी एक बरयली तेणी आनी कितें तरी अशें नाटक बरयलें तेणी काशीनाथ मळेवाडकर मागीर उदयकांत अणवेकरान तेणी लाखांतले एक नवरो बरयलो अशें करून तेणी खूब इतलें नाटक बरोवन मागीर आतां कोंकणी नाटकाचो खरो व्हड नाटकाचो ब्रह्मा काशीनाथ मळेवाडकर हळगा कळ्ळें बाबा रवी बाब कळ्ळें न्ही 8वे प्रश्न जरी वयता हांव म्हाका बी वचूं जाय अंकुश वेळीप काणकोण आजा तूं तुगेल मिशाक कलर कित्याक लायना बरो प्रश्न मागेल मिशाक कलर लायना आज्याक पळय मनात एक आनी भायर एक ना आज कितें आशिल्लो सादारण तोंडाचेर उलयतलो कित्याक सांग दाकेचे एक लिपेचे एक तशें ना तशें म्हणून हांव आतां म्हाका कितें जाणटो तो जाणटो जालात न्ही जाणटोच न्ही आतां आनी कित्याक मिशा रंग काडूं आजोत न्ही हांव म्हण हांवें जर तर मिशा रंग करी काडलो कितें म्हाका ती सैरी काडची आसा हय ना न्ही हांवें मिशा रंग लायलो म्हण म्हाका कितें सैरी काडची आसा का मस्कर केला पकांडा अंकुश बाब बरे प्रश्न तुगेले पळय ह्या टायम पडला केन्ना काळे लावन पळयता वैभव नायक बेंगळूर कारवारांत खूब समाज आसात म्हणल्यार जात आनी तेमी अलग अलग ग्रूप करून घेवन तेमगेले कार्यक्रम करतात पण आयची युवा पिळी भायर कामाक गेल्ले कडेन जात पात पळय नासतना लग्न जातात
गांवांत जात पात करतले तेगेले आवय बापूय चेड्याले चेडो दुसरे जातीच्या बाबा लग्न जालें तेन्ना बी त्या घरांत घेतात आनी त्या सुनेक बरें करतात कित्याक म्हणल्यार तुगेले म्हणणी म्हणल्यार सुने बरें करनीस म्हण धांवडोंक घाल जाय म्हण तशें उरना तें कितें उरता थोडे लोक समाजा खातीर जगतात थोडे लोक स्वता खातीर जगतात हे गांवांत बिवांत रावतात न्ही फाल्यां तेमी कितें म्हणटले जावं कोण हो कितें म्हणटले जावं कोण तेगेले तेमी आमगे संबंदीक आमगेर येनासतना रावतले जावं कोण म्हणून तेमी ते जात पात बी करचें पडटा जेन्ना भायर गेले तेन्ना हें सगळें लागू येना भायर आतां तूं आतां खंय आतां तुवें खंयच्यान बेंगळूर तुका जर तरी कोंकणी उलयतलो जर तर मनीस कोणी मेळ्ळो तूं खूश जायना ना बेंगळूर असो तुका कोंकणी उलयतलो मनीस मेळ्ळो तूं खूश जातल का जायना जातल न्ही तशेंच तें भायर गेल्ले कडेन जात पात हें कांय उरना सगळें उरतात मागीर चेड्यान लग्न जालो तूं मागीर करतल कितें हाडचेंच न्ही घरा घेवचेंच न्ही आनी बरें बी करूं हांवें कोणाक आवय बापाय सांगता हाडना म्हण घेवन चेड्यान दुसरे कडेन दुसरे जातीच्या लग्न जावन घरा हाडलो म्हण घेवन तुमी घेयनासतना बी राव नाकात हां कळ्ळें मरे वैभव ओ आतां 10 नंबर दीपक होसमनी डिचोली का बिचोली भाई डिचोली का बिचोली रे हां हां बिचोली गोंयांत हां दीपक होसमनी बिचोली आजा तो कितें विचारता आजा लव म्हणल्यार प्रेम प्रेम लग्ना पयलीं करचें की लग्ना नंतर करचें भानगडे पोराचा हांव कोण तरी दीपक होसमनी लग्नाच प्रेम लग्ना पयलीं करचें काय लग्ना नंतर करचें काय म्हणून विचारलें तेणी हांव कितें म्हणटा तुका बाबा प्रेम केन्ना बी करूं हरकत ना कळ्ळें न्ही म्हण लग्ना नंतर करचें पयलीं करचें विचारचें न्ही कळ्ळें तुका प्रेम केन्ना करूं हरकत ना म्हण कितें प्रेम केलें बायले कळूं दिनाक मातर लपड्यातली घरात प्रेम करचें उरल्यार बायले कर नाजाल्यार भायर करचें उरल्यार बायले कळूं दिनाका आमगेले काळ हांवें बी केल्लो तें सोड तुका चल कळ्ळें मरे बाबा चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूब लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूब रिझल्ट बरे मेळटे आसा तेचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस तशेंच लोकांक सद्याक एसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जावन असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करते आसात व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणटा अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात नोनी ज्यूस जे आमकां इम्युनिटी कमी आसा तशें लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडते रावतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना अशा लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूब उपयोगी आसा अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागीं मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार हां आतां कोण हो विचारता आतां मातर बरें दिसलें पळय जिवाक साईश विनोद नायक कुट्टाळी गोवा रावता मूळ माजाळी तुरी गोंयांत हां तो विचारता कितें आजा कारवारात कसलेच एम्प्लॉयमेंट सोर्स ना एम्प्लॉयमेंटच न्ही रे सोर्स ना म्हळ्यार कामाक कसले काम ना हां हेजे बद्दल तुमगेलो विचार कितें म्हणून तो विचारता कोण साईश विनोद नायक कुट्टाळी गोवा म्हणल्यार माजाळचो कारवारात काम ना म्हणून घेवन तुमकां सांगता काम ना म्हणून घेवन बेकार रावू नाकात कारवारात कित्याक काम ना काम करून खातल्यार सगळें काम आसा घोळ खावू शिकू आमकां अबूर दिसता पुरा भायर गांवांत लोक येवन हिंगा धंदो करून घेवन जाग घेवन घर बांदले हां आज पळया कारवारात गोडशा दुकानां स्विट्साची स्वीट मार्ट म्हणटा तेका स्वीट मार्ट हां स्वीट हय ते मार्ट ती दुकान कोणाली हां खंय रसमलाई आनी खंयचे पेडा घी पेडा हे पेडा अरे हे असले पुराय कोण घायल रे हिंगा भायर लोकांनी येवन घालना तेमी हिंगा व्हडलो बंगलो बांदलो आमकां कितें कळटा हिंगा आमकां खाजी आनी जिलेबी सोडल्या कितें करूं कळटा हां पण खाजी आनी जिलेबी तेका बरें करून घेवन नाजाल्यार बुंदी लाडू तो बी दांत मोडचो म्हाज्यान जायना तें खावूंक तशें म्हण म्हणटा काम धंदो करून घेवन नोकरी कितें कंपनीकूच करता म्हणटा स्वता धंदो करा दुसऱ्या सकयल कित्याक काम करूं जाय म्हाका सांगा पळया तुमी
दुसऱ्या सकल कित्याक काम करूं जाय आमी धंदो करचो आमी फाल्यां एप्पल विका हे फ्रुट्स विका तुमकां सगळी हां फूल विका जायना काम करून खातल्याक खंयचो धंदो आसा हां कारवारात च्या सुद्दां मारवाडी विकूं लागले म्हटल्यार तुमी विचार करा तशें म्हण म्हणटा हांव बाबांदो काम कोणाक आसा करून खावूं जाय रोवूं जाय बरें करूंक जाय कळ्ळें मरे कोण तो साईश बाब हां तूं गोंया आसा आतां कामां नोकऱ्यो उरल्या ती सोडून आनीक धंदो करूं पडनाका थंयच राव गौरीश गो खूश उरल्यार घो खूश अशें म्हणटात हे बरोबर बायल खूश उरल्यार घो खूश अशें म्हणटा हे बरोबर काय विचारता तो हय बरोबर बायल खूश उरल्यार घो खूश उरता म्हण घोवान खूबच खूश जावं न्हिजो बायले संशय येता आज इतलें कित्याक खूश आसा हेगेल खंय भायर भानगड बी कितें ना म्हणून तो विचार करता बायल तशें म्हण घोवान खूब बी खूश रावं न्हिजो घोवान टेन्शनातूच रावूं जाय कितलो भायर कितलो खूश उरलो घरा कडेन गंभीर रावचो ना जाल्यार बायल संशय करतात गौरीशा कळ्ळें मरे घरा कडेन गेले बरें गंभीर राव आनी कोण हो दीपक पारू हो खंय रे हो हणकोण हां दीपक पारू हणकोण हो कितें विचारता आजा रेल्वे टायर पंचर काडचे दुकान लावच केला लावू का खंय हो दीपक पारू म्हणून आडनांव हणकोणच खंय रेल्वे टायरा पंचर काडचे दुकान लावच केलं खंय लावू का विचारता तो बाबा दीपका दुकान लाय खंय लाय तूं निच्च खाट्या सकल लाय अशें बी ती पंचर काडचे स्वप्नातच न्ही ते हां रेल्वे टायरा दुकान लाय हां पंचर काडचे लाय आनी खाट्या सकलच लाय कित्याक म्हणल्यार तुवें स्वप्नातच तुवें पंचर काडूं जाय तेज्या वयर जायना बा विचारत पळय पोरा एक उलयत पळय तो हां नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पुजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार हो कोण खुशेश नायक गोवा कोणाल चडकाई हां खुशेश नायक गोवा आजा मागेल प्रश्न एकच पांय उरतात ताका काळे धोतर गिमात तापता थंडेत न्हिदता पावसात भिजता कितें का खंय एकच पांय उरता ताका काळे धोतर गिमात तापता थंडेत न्हिदता पावसात भिजता सत्री उरतली आनी कितें बा आजाक गुटलो रोडेच केल्ले न्ही म्हाका कितें कळना सत्री बाबा सत्री हो कोण सागर नायक माजाळी अखेरचो प्रश्न म्हाका बी वचूं जाय खूब वेळ घेवन बसना अखेरचो प्रश्न सागर नायक माजाळी आजा मागेल प्रश्न गांवभर फिरता सगळ्या कडेन उरता पण देवळा वचूंक भिता कितें का खंय गांवभर फिरता सगळ्या कडेन उरता पण देवळा वचूंक भिता म्हणल्यार चप्पल पक्का चप्पल बूट सँडल हे सगळे उरतले गांवभर फिरते सगळ्या कडेन उरता हय सगळ्या कडेन उरता जाले आयचे प्रश्न तुमगेले सगळे चल्ली तुमकां सांगया म्हणल्यार आतां हांव मातृभाशेचेर येता कारवार आतां कितें चलिल्लें कित्याक सांग तुमकां हांव कोंकणी भाशेचे आतां पयलीं व्हडलो स्ट्रायक जालो परत हिंगा तुगेले मुन्सिपाल्टी भितर ठराव बी जालो तेमगेलो की कोंकणी भाशेचे बोर्ड बरो जावन थोडे लोक हांव सांगता थोडे लोक अशे आसात जे भाईतले बेबे म्हणटा पळय भाईतले बेबे तेमकां भाशा आनी लिपी हेजे बद्दल तेमकां ज्ञान ना भाशा कशी उरूं जायी भाशा आनी लिपी हांव सांगता तुमकां 1956 ऐकून घे बाबांदो हे भाईतले बेब्यांदो थोडे लोकांक सांगता भाशा लिपेचे सांगता तुमकां 1956 भारत देशा भितर राज मांडू लागिले भाशा वा राज
तेन्ना सगळे भाशेचे एक राज अलग अलग राज्य केले. तेन्ना कोंकणी भाशेक एक राज्य जात आशिल्लो 1956 याद दोन घेया घे म्हणटा मागीर कोणा तकलेत कोण आसता ताका सांगता हांव. घेया 1956 राज्य भाशावार राज्य केलें तेन्ना गोवा हे कोंकणी राज्य आशिल्लो आनी ते गोवा पोर्तुगीजाच्या ताब्यांत आशिल्ले. गोवा जेन्ना तर भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें तर गोवा आमगेले भारतांत जर तर उरत आशिल्ले तेन्ना आमगेले कोंकणी कोंकणी उलयचे पुरा एक पुरा राज्य जात आशिल्लो. गोवा कारवार हे सगळे जात आशिल्ले. कित्याक जाल्ला खबर आसा तेन्ना ते पोर्तुगीजाच्या ताब्यांत उरले आनी आमी बळजुबेन आमकां तेन्नाच आमचेर अन्याय जाल्लो. आमकां कोंकणी राज्यांत आमकां पडलें ना तेन्ना कळ्ळें. आनी भाईतले बेब्यान दो थोडे लोकांक दो भाशा आनी लिपी हेजे बद्दल नॉलेज इंग्लीश म्हणटा तुमी इंग्लीश ही लिपी इंग्लिशान लिपी ना लिटन लिपी म्हणटा हेका तकलेंत घालन घेया. आनी हे बरें येता पळया कोंकणी भाशा तुमी हिंदीन बरयले मराठ्यान बरयले म्हणटा पळय हेका म्हणटा देवनागरी लिपी. कळ्ळें जालें. तुमी कितें सांग तुमकां भाईत तुमकां व्हडले सगळे जगात कितें आसा तुमगेले भाय म्हणल्यार भाईंतल्यान वयर येयला. भाई पक्षा व्हळ आसा तळे आसा न्हंय आसा समुद्र आसा हें खबर ना. भाई पक्षा व्हड कांयच ना म्हण तुमी समजलात. हेजे नंतर तरी सगळे भाशेक ह्या भारत देशा भितर कितले भाशा आसा पळया तितल्या भाशेक किंमत दिया गौरव दिया रिस्पेक्ट दिया. कळ्ळें. तुमगेली मातृभाशा तुमगेली न्ही ही भारतांतली भाशा. मागेल मातृभाशा बी भारतांतली भाशा तुमगेल मातृभाशा बी भारतांत भाशा. आनी हांव एक गर्वान सांगता अभिमानान सांगता मागेल मातृभाशा कोंकणी. आनी हांव कोंकणीतूच हेजे नंतर वेव्हार करतलो कोंकणीतूच उलयतलो आनी कोंकणी आमगेल्या हर एक गांवान हेजे नंतर बोर्डार उरतले. हेच म्हाका हे हाज्या हाल तुमकां चॅलेंज बंद करून दाखया. मुखार बड्या आयतारा मेळया तोपर्यंत तुमकां सगळ्याक नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.